आमचे ज्ञान प्रबोधिनी मंडळाचे श्री मल्लिकार्जुन आणि श्री चेतन मंजू देसाई महाविद्यालयाच्या NSS विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकगणांनी एक बरो इनिशिएटिव्ह हातांत घेतला आणि म्हाका ताची खरीच अपुरबाय आणि तोखणाय करीची दिसता। या उपक्रमा अंतर्गत आमच्या कॉलेजाच्या जवळ 250 भुरग्यांनी 2160 कपड्याची मास्कां तयार केली आणि काणकोण तालुक्यातल्या सगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान ती मास्कां घराघरांत वचून डिस्ट्रीब्यूट केली। कोरोना म्हणजे कितें, कोविडाचें संकट आमचेर कशें आयलां आणि ताच्या परस आमी कशें पयस रावूंक शकता हाच्या अंतर्गत ह्या भुरग्यांनी मार्गदर्शन बरें भुरग्यांक सगळ्या लोकांक केलें आणि हाची तोखणाय सबंद काणकोण बरोच न्हय तर सबंद आज देशभर जायत आसा हाचो म्हाका खरो अभिमान आसा।